चडांत चड वेव्हार डिजिटल वा कॅशलेस पद्दतीन जावचो म्हण केंद्र सरकारान एक मोहीम हातांत घेतल्या. हातूंत आधार कार्डाचो आधार ह्या मोहिमेक मेळ्ळा. आधार कार्डा मार्फत आतां पेमेंट दिवपाची येवजण आयतारा सावन चालीक लागल्या. ह्या खातीर ॲपाची निर्मिती केल्या. ह्या ॲपाचो उपयोग करून आधार कार्डाच्या नंबराचेर बिलां भरपाक मेळटलीं. हॉटेल, दुकान, रेस्टॉरंट वा खंयच्याय सुवातेर जंय ही सोय आसतली थंय बिलां भरप आतां आनीक सोंपें जालां. आपली वळख दाखोवपाक आतां फक्त हाताचो आंगठो पुरो. ॲपाचो उपेग करपाक म्हारग स्मार्टफोनाची गरज ना. ह्या ॲपाचो उपेग करपाक आपल्या आधार कार्डाचो नंबर बँकाच्या खात्या कडेन जोडप गरजेचो आसा. आधार ॲप कशे रितीन काम करता तें पळोवया. हो ॲप दुकानदाराक तशेंच गिरायकाक आपल्या मोबायलार डावनलोड करचो पडटलो. हो ॲप गुगल प्ले स्टोरार फुकट उपलब्ध आसा. पेमेंट दितना ॲपार आपल्या आधार कार्डाचो नंबर आनी बँकाचें नांव घालप. उपरांत मोबायलार बायोमेट्रीक स्कॅनरार आपलो आंगठो स्कॅन करप. ॲपाक वळख जाल्या उपरांत रोखडोच पेमेंट जाता. ही सेवा फुकट आसा, हाका कसलें शुल्क ना. डेबीट वा कसल्या क्रेडीट कार्डाची गरज ना. दुकानदाराच्या मोबायला वयल्यान ह्या ॲपाचो वापर करूं येता. स्वताचो मोबायल जायच असो ना. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.